Page 14, A27. Sogli तुम्ही राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती खुशाल गायन करा खुशाल गायन करा सगळी तुम्ही पोरसानो देवाक शाबासकी दिया सगळी तुम्ही पोरसानो देवाक शाबासकी दिया आमचो ताणे मोग केलो तो गोड बरो तोगलो परमेश्वराचे उदक सदां खातीर रुपाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं तुमचे सोवे आसूं भयणीनो आनी भावनो दर दिसा आमी जेजूक आमच्या काळजान घेता न्हय म्हणटच आमी ताचे सारके जावंक जाय ही कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा आयज आमी पळयतले हांगा कशे भाशेन दोग सांत एकलो म्हणना हितूं जेजुईट सांत ताचें नांव फ्रांसीस बोर्जा वो संस्थेचो जनरल जालो आनी दुसरो सांत जावपाचो आसा तो आजून सांत म्हणना हितूं जावंक ना पूण भाग्यवंत म्हणून ताका दोत्तेले फाल्यां आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक ताका आमी मानतेले हांव कित्याक तो एक धाकटलो भुरगो 15 वर्सांचो ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजू पासत ओपून दिलें ताका एकवटून तो जिवंक लागलो आयचीं भुरगीं आपल्याच वाद्याचीं जालेलीं आसतात माय पाय खूब कश्टवतात पूण तातूंतल्यान खूब जाणांक देवान कृपा दिवन तांचेंय जिवीत ताणें बदललेलें आसा आनी हीं भुरगीं देवाक एकवटोन आपलें जिवीत सादता मागीर आमी तांच्या जिविताचेर नदर मारया पूण आतां आमच्या पातकांची दूख धरया देवान आमकां कितलें बरेंपण दाखयलेलें आसा पूण तो आमकां सांगता ताचें उतर आमी आयकूंक जाय आनी त्या प्रमाणें आमचें जिवीत सारूंक जाय आमी तो ते भाशेन करूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें मोगसणें मागया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया सोर पुदेदाद देवा भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोश्ता ह्या मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया भाग्यवंत पावलून गलासियकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून भासायलोलें तेणें भावार्थ आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवेखाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता
पूण भावार्थ येवचे आदीं आमी भावार्थ उक्तो जायसर समृद्धीचे राखणे काल खोयली आसलोल्या म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी भावार्था उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडिसोर समूर्थ आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नाव, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर भावार्थ दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारांत पवित्र स्नान घेतलां तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय जुळ्ळलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत तुमी सगलीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्राहमाची सोत तुमी आनी बासावणे प्रमाणे दायजी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओतसोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोड सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओतसोऱ्यां विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतां धुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे ओरपोंची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्यान कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जाणो की देवाचें उतर आमी तरे तरेन आयकता. पवित्र पुस्तक वाचलें म्हणटच थंयसर देवाचें उतर आसा. माय पायचें आयकलें म्हणटच देव तांचें सोवें आसा. एकामेका बरोबर तो जियेता आनी सांतांच्या जिवितांतूय तो आसा. सृश्टीचेर नदर मारल्यार थंयसरूय तो आमकां दिश्टी पडटा.
पूण कितें जाय भावार्थ जाय. भावार्थ आमकां एक दुसरी दिशा दिता आनी हातूंतल्यान आमी पळोवंक लागले की ना आमचें जिवीत सगळेंच बदलता. नाल्यार मनांतल्या चिंतनांनी तर आमी चड रावत ती म्हणून हितून जाणो आमकां जाय सगळें स्पश्ट दिसोंक आमकां. पूण ताच्या उपरांत आमी एक म्हणून हितून भावार्थान उडी मारूंक जाय आनी ही मारूंक देव आमकां आपली कृपा दिता. पयले वाचपान आमकां तेंच सांगलेलें आसा. सुमूर्त आसा, सगळे नेम पाळूंक जाय खरें, पूण आमकां ते पाळच्याक पवित्र आत्मो जाय. आनी पवित्र आत्मो म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार आमकां जिवोवचें पडटा आनी थंयसर आमचो भावार्थ लागू जाता. आमी पळयता की देव ल्हान भुरग्याक कृपेन बोत्ता आनी ल्हानसानूच ताच्यान कृपेक म्हणून हितून सहकार करून देवा बरोबर आपलें जिवीत सारूंक जाता. तर एकलो ल्हान भुरगो ताचो जल्म इंग्लंडाक जालो. ताचें नांव कार्लो आकुतीस. तो आनी ताची माय पाय इतालियाक मिलान म्हणटा पळय थंय आयली. हो भुरगो वाडटा आसतना पयलो खोमया घेतल्या उपरांत ताचें जिवीत इतलें जेजूचेर आसलेलें की दर दिसा तो मिसाक वेतालो. ल्हान भुरगो 7-8 वर्सांचो आनी सदांच सांगेचो आपूण एकलो तेर्स कोत्तालो. तो मिसाक वेता म्हणून आपल्या मायक पायक आनी दुसऱ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक तो मिसाक घेवन वेतालो. तितलेंच न्हय, मीस तो इतलें बरे भाशेन आयकतालो की मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत सांतिस्मू साक्रामेंताशी तो वेळ सादतालो आनी तो सारको आपले दोळे जेजूचेर लावन रावतालो. आनी कितें जातालें ताच्या जिवितान सगळेंच बदलोन येतालें, सगळेंच नवें जातालें, सगळीं चिंतनां ताची वाडोंक लागतालीं. आयज काल सगळीं धाकलीं भुरगीं मोबायल कंप्युटर घेवन आसात. हो भुरगो कित्याक तो जेजूक घेतालो म्हणून कितेंच ताणें वायट करूंक ना कंप्युटरांत, पूण फकत सगळें बरें पळय तें करूंक ताका ही कृपा मेवली. तो ल्हान आसतनाच सगळें कंप्युटराचें बरें जाणा आसलो, पूण आपल्या पासत न्हय दुसऱ्यांक तो अदीक आनी अदीक देवा सरशी हाडूंक सगळे आपले प्रोग्राम करतालो. आतां वाडटा वाडटा दोतोरांनी सांगली की ताका ल्युकेमिया म्हणजे रक्ताचो कांक्र जाल्लो आसा आनी ताका तकलेन एक तुमोर आसा. मत्तलो म्हूण सांगलेलें. तो बिलकूल भियोंक ना. आपल्या जिवितान कशे भशेन जियेतालो, हें जाय तें जाय, असलीं कापडां जाय तसलीं कापडां ना, 1-2 पुरो. कित्याक कितलीं भुरगीं आसात जांकां कापडां नात, मोचे घेवंक ना. तो आपले पयशे एकठांय करतालो आनी जीं कोण भुरगीं अशीं अनाथ आसात, अशीं कोण बरीं नात, तांकां ते पयशे दितालो. तांचे पासत तो टी शर्ट वो मोचे घेतालो आनी दितालो. केन्नाय केन्नाय अशें जालेलें आसलेलें की ताची पाय माय सोडून गेल्लीं असल्या भुरग्यांक तो आपणागेर हाडून तांकां म्हणना हितून बिराड दितालो, तांकां म्हणना हितून जेवण दितालो. तो खूब भुरग्यांक शिकयतालो. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. 14 वर्सांचो आसतना ताका सांगलें की आतां तुका चड वेळ ना म्हणून. पूण जेजूक तो घेतालो म्हणून तो म्हणूं लागलो जेजूक लागून आतां म्हाका मारोग सोमतो स्वर्गार वचोंक तयार जाल्लो आसा. ताका लागून तो भियोंक ना. तो म्हणूं लागलो म्हजें पळय सगळें दूख आसा, हांव कश्टवतां, तें सगळें पाप सायबा पासत आनी इगोर्ज मातये पासत आनी संवसारा पासत हांव तें ओपून दितलो
आनी हे भाशेन जालें. पूण मरच्या आदीं तो कितें करतालो, आयज काल भुरगीं म्हणून तूं फकत खेळतात, पूण ताणें वेबसायट तयार केल्ल्यो. तो पाद्रींक वेबसायट करून तयार करून दितालो. भुरग्यांक तो एकठांय करतालो आनी केन्ना केन्नाय तांचे बरोबर धाकटुले फेट करून गरीब भुरग्यां पासत, मिशनरां पासत तो पयशे धाडूंक आवडयतालो. हे भाशेन हो धाकटुलो भुरगो आयज ताका इगोर्ज हो दर्जो दिता. आजून सांत जावंक ना, पूण भाग्यवंताचे पावंड्यार तो पावलेलो आसा. ताचें जिवीत अशें आसलेलें की तो मिलान जियेतालो न्हय, पूण तो आपल्या चिंतनांनी सदांच फ्रांसीस दी आसिसाचें चिंततालो. ताचे भाशेन निसर्गाचो मोग करतालो, गरिबांचो मोग करतालो. आनी ताकाय मरता आसतना तो म्हणूंक लागलो, म्हाका थंयसर पुरूंक जाय आसिसीक. आनी ताका आसिसीक पुरलो. पुरल्या उपरांत म्हणल्यार तो आतां हिंच्या वर्सा तो मेलो 206 वर्सां. केन्ना ताचो जवळ जालो 1991 वर्सा. म्हणटच 15 वर्सां तो जियेलो. म्हणटच मेल्या उपरांत ताका थंयसर पुरलो न्हय. मागीर ताचो फोंड तर पळय जाल्यार ताची कूड तशीच सारकी आसा. ताची कूड पिड्यार जावंक ना. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आसा तेच भाशेन ताचीय कूड आसा. थोडे म्हणना हितून कितें केलेलें आसा, कित्याक ताका कांक्र जाल्लो, पूण तो सारको आसा. आनी आख्ख्या संवसाराक हो धाकटलो भुरगो खरेंचपणी कशे भाशेन देवाचो मोग करून, कित्याचोच दुसरो करिनासलो तो, देवाचो मोग करून देवा सवेन दुसऱ्यांचो करतालो. भुरगो जावन ताणें आमकां हें आपल्या जिवितांत दाखयलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, कितलें आमी आयकता, कितलें आमी केलेलें आसा, पूण आमचें मन खरेपणी आमी जेजूचेर थिरायलेलें आसा. ही कृपा आमी मागया आनी देव खरेपणी आमकां ती कृपा दितलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटोन सगळीं आमची चिंतनां, भावनां आदलीं, आतांचीं आनी फुडलीं ताच्या ताब्यांत करया. आनी सायबा, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचीं चिंतनां, आमची उतरां आनी कन्यो तुजेच जावं दी म्हणून आमी ताचे कडेन मागया. आनी आमचें पळय कसलेंय दूख आसत तें आमी सोंसूंक भियोवचें न्हय. जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत तें आमी वापुरया. आनी देव खरेपणी आमचे मागणें, आमची भेटवणी स्विकारून दुसऱ्यांक तो बरेपणांत हाडूंक, ताका बरी सावत भलायकी दिवंक आमच्या मागण्यांतल्यान तांकां फावो करतलो. तर हे भाशेन आतां मागतना सगळीं जाणां आमी एकवटोन संवसारा पासत मागया आनी देव खरेपणी आमचें मागणें आयकतलो, कित्याक आमी जेजूक एकवटोन तें मागणें करता. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Page 35, C16.
भयण भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवळे बापा भाग्योंत आंकवार मारये देवाची मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिंकोर तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापय केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. Somia Jesu tuže moronami somoromto, tuže puno život ponami porgota, tuža enjak ami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजड तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्योन जुजे भाग्योन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी एकसुरी केन्ना ना. देव आमचे बरोबर आसा, जेजू आमचे सगळे आसा, म्हणटो जेजूक एकवटान सगळीं आमी आसा, तो आमकां सगळ्या जाणांक एकवटान आसा. तर पळयात, हें आत्मीक दर्जाचेर सगळें घडटा. आनी हें तर आमकां अणभवूंक जाय जाल्यार आमचो भावार्थ खोल आसूंक जाय. वय आमी खोलायलेलो आसा, कित्याक देवान आमकां कृपा दिल्ली आसा. तर ह्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर एकवटोन आमी आमचेच पासत न्हय, पूण दुसऱ्यां पासत मागया. देवान तांकां सगळें बरेंपण फावो केलें पुरो म्हणून. आनी आतां जेजूक एकवटोन म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावन, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बुकोस, आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी पोरमणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या आत्म्यांत काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमी योकार दिवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 56 D17. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.
मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यो तांकवार मारये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गांत तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक कारगां दिवया, कित्याक आमच्या तरणाट्यांक देवान एक भुरगो सांत उपजयलेलो आसा. ताचें नांव कार्लो आकुतीस. म्हणटच आमी ताच्या विनोतीन आमी मागया की आमच्या सगल्या तरणाट्यांक देवान सांबाळची, राखची आनी ताणेंनूय सांतिस्मू साक्रामेंतांत वचोन त्योर्स करून आनी जेजूक आपल्या काळजांत घेवन तांचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे मांडून हाडूंक आमी तांकां सदांच आमच्या मागण्यांत दवरया. सर्वेस्वर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यो फ्रांसीस शेवेरा कडेन आनी आमच्या ह्या सांता मुक्तां कडेन मागया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 208 T13.